बाणस्तारी एक्सिडेंट केस सरकारान निमणे क्रायम ब्रांचीकडे ट्रान्सफर केल्या। म्हाड्डोळ पुलीस या केशीचो सारको तपास करिनात आणि ह्या केशीच्या तपासात मोठ्या प्रमाणात घाळपणा पुलिसांनी जाणून बुजून दवरल्यात। खंय तरी जे ह्या केसीचे दुबावित आरोपी आसात म्हणजे मर्सिडीज गाडी जे चलयताले ह्या सगळ्या दुबावित आरोपींक खंय तरी साल्वार करपा खातीर किंवा त्यांच्या वाटेन पुलीस चढ रावतात असो आरोप जे पीडित लोक आसात या एक्सिडेंटात जेंका 30 जणांक मरण आयले त्यांच्या घरच्यांनी केल्लो। इतलेच न्हय तर खुद्द कुंभारजुवेचे आमदार म्हणजे ज्या दिवाळीचे एक दाम्पत्य फट्टे गोबायला जेंका मरण आयले ती राजेश फळदेसाय यांची वोटर। सो तेका लागून राजेश फळदेसाय हे सुद्धा ह्या एकूण प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यानी सुद्धा मागणी केली की ही केस जी आसा ती म्हाड्डोळ पुलिसांकडल्यान क्रायम ब्रांचीकडे ट्रान्सफर करची। आता हे सगळे प्रकरण आम्ही जर पळयत जाल्यार म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशन हे हालीं नव्याने स्थापन झाले। पयलीं थंय आउटपोस्ट आशिल्लो पण आता ते फुल फ्लॅज पुलीस स्टेशन जाले आणि ही अशी पहिली केस हाय प्रोफायल जी आसली ती म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशन मुखार येयली आणि तिचो गोंयभर चर्चा जाली आणि ती केसूय तितली सेन्सिटिव्ह आणि मेजर आशिल्ली कारण बाणस्तारी एक्सिडेंट जो जालो जी मर्सिडीज कार परेश सिनाय सावड्डेकार आणि तिची घरकान्न मेघना सावड्डेकार ही दोगांय ह्या गाडयेन आसली। त्या भायर तेंची भुरगीं ह्या गाडयेन आसली आणि सोरो पिवन गाडी चलोवन तेंच्यांनी 30 जणांचो निष्पाप बळी घेतलो आणि तेका लागून गोंयभरांतल्यान ह्या केसी कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागिल्लें कारण तितलीच ती सेन्सिटिव्ह केस आसली। आमी पयलीं जर सिक्वेन्स पळयत जाल्यार जय घडणूक घडली जेन्ना एक्सिडेंट जालो थंयच्यानूच एकूण पुलिसांच्या भूमिकेकडे संशय लोकांचो तयार जालो किंवा लोकांनी प्रश्नचिन्ह उखल्ले। जे थंय आय विटनेस असले तेंच्यांनी असो दावो केल्लो की पुलिसांनी पयली जे विक्टीम आसा तेंच्याकडे न पळयता किंवा तेंच्याकडे चड लक्ष दिता जे ह्या गाडयेन मर्सिडीज जी गाडी चलयताली त्या गाडयेन जे लोक असले तेंका पयलीं थंयच्यान सेफली वचपा खातीर पुलिसांनी मार्ग मोकळो करून दिलो किंवा पुलिसांनी तशें केले असो एक पयलो प्राथमीक मोठो आरोप वो पुलिसांचेर जातालो। तेज्या उपरांत जेन्ना ही हाय प्रोफायल केस म्हणून कळ्ळी कारण परेश सिनाय सावड्डेकार आसत किंवा मेघना सावड्डेकार आसत ही दोगांय सामकी उच्चभ्रू घरातले लोक आसात पयशेकार लोक आसात तेका लागून खंय तरी ह्या केसीन पुलिसांचेर मोठ्या प्रमाणात दबाव किंवा चेपण आसा असो सुद्धा आरोप जातालो। त्या उपरांत जेन्ना हो तपास फुडें जायत वचपाक लागलो तेन्ना पुलिसांकडल्यान जी एक वक्तव्य येताली ती सुद्धा विरोधाभासाची आसली म्हणजे कॉन्ट्रडिक्टरी आसली। पयली पुलीस सांगपाक लागले की जेन्ना डीवायएसपी आशिष शिरोडकार यांनी मिडियाक ब्रीफ केले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले की तेका आमी पणजेच्यान उखल्लो म्हणून परेश सिनाय सावड्डेकार पण मागीर दुसरे दिसा जेन्ना हजारांचो जमाव म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशना भायर जमलो तेन्ना तेंका सांगतना डीवायएसपी आशिष शिरोडकारान सांगले की तेका आमी खंय तरी माशेलांतल्यान उखल्लो म्हणून। ह्या वेळार पीआय म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाचो मोहन गावडे तो सुद्धा आसतालो तेणेय सांगले की आमी तेका माशेलांतल्यान उखल्लो। त्यावेळी पयलीं तेंच्यांनी सांगले तेका पणजेच्यान अरेस्ट केल्ली मागीर तेका माशेलांतल्यान उखल्लो अशें म्हणून सांगले पुलिसांनी। तेका लागून आनी चड पुलिसांच्या एकूण तपासाचेर लोकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्ले लोकांनी दुबाव उक्तायलो। तेजे उपरांत ओल्ड गोवा एक मशाल रॅली जाली जंय मोठ्या प्रमाणात ह्या केसीचो तपास हो सारको जावचो निष्पक्षपाती जावचो म्हणून लोकांनी मागणी केली। त्याच बरोबर थंय परत एकदा नेटान मागणी जाल्ली ती म्हणजे ह्या केसीचो तपास हो म्हाड्डोळ पुलिसांकडल्यान काढून घेवन तो क्रायम ब्रांचीकडे दिवचो। ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडल्या उपरांत पयर ह्या पीडित जे लोक आसात 30 जण त्यांच्या घरातले लोक त्या उपरांत त्यांचे आदवोगाद आणि राजेश फळदेसाय हे स्वतः सीएमाक मेळिल्ले। सीएमाक तेंच्यांनी पटोवन दिले की कशा तरेन पुलिसांनी हांगा घाळपणां केल्ली आसा आणि तेन्ना सीएमान तेंका उतर दिल्ले की आमी रोखडीच ही केस आहा ती क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर करता आणि त्या प्रमाण आता ह्या केसीचो तपास हो क्रायम ब्रांचीकडे जो आसा तो सुपूर्द केल्लो आसा। त्यामुळे आता परत एकदा ह्या सगळ्या केसी भितर क्रायम ब्रांच नव्यान तपास सुरू करतले आणि लोकांनी जे दावे केल्लेले आसात त्या प्रमाण ते पडताळून पळयतले आणि क्रायम ब्रांचीकडे आता हो हाय प्रोफायल केसीचो तपास हो गेल्लो आसा। त्यामुळे आता लोकांचे सगळ्यांचे लक्ष आता क्रायम ब्रांचीकडे वतले। पुलिसांचेर आमचो विश्वास ना आमचो विश्वास हो मुख्यमंत्र्याचेर आसा अशें काल राजेश फळदेसायान सांगलेले। सो निमण्या लोकांच्या मागणी प्रमाण हो बाणस्तारी एक्सिडेंट केस ही आता क्रायम ब्रांचीकडे सुपूर्द केल्या। तेका लागून
आता तरी ह्या केसीन निष्पक्षपाती आणि जे कितें सत्य आहा हे मुखार येवचे अशी एकूच अपेक्षा आणि आशा ही लोकांकडल्यानूय क्रायम ब्रांची कडेन आसा। त्याचबरोबर ते जे पीडित लोक आसा तेंची सुद्धा, पीडित लोकांचे जे घराब्यांतले बाकीचे हेर लोक आसात तेंची सुद्धा हीच एक अपेक्षा आसतली की क्रायम ब्रांची कडल्यान ह्या केशीचो तपास हो निष्पक्षपाती जावचो।